विसय उपरांत तुमकां येवकार। मलेरिया हेल्थ वर्कर म्हूण भलायकी खात्यान कंत्राटाचेर काम करपी 70 कामगार आपणाक सरकारान कायम करचे म्हूण सरकारा कडेन मागणी करीत आसात। मात सरकार तांकां कायम करचे सोडून भलायकी खात्यान लोकांक भरीत आसा। कामगारांनी आतां सरकाराक 2 नोव्हेंबर मेरेन प्रास दिला, नाजाल्यार हिंसक आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या। फाटलीं 16 वर्सां भलायकी खात्यांत मलेरिया हेल्थ वर्कर म्हूण हे कामगार कंत्राटाचेर काम करतात। सरकारान नोकरेंत कायम करचें म्हूण तांणी मोर्चे उपास करून पळयले। तेन्ना मुख्यमंत्र्यान आनी भलायकी मंत्र्यान कायम करपाचें उतर तांकां दिलें आनी वेळ मारून व्हेलो। मात अजूनय तांचो प्रश्न सुटना। तांकां कायम करपाचें सोडून भलायकी खात्यांत शेकड्यांनी लोकांक भरप चल्लां असो मुद्दो तांणी आतां काडला। 2 दिसांनी हजारांनी पोस्ट क्लियर करतात। विथीन 48 आवर भरती केमे घेतात ते पोस्ट पास करतात आनी आमचेच एक जाय अशें पूण हेच चल्लां पूण हे आमी आतां सहन करचे ना। मंगळारा पणजे मलेरिया हेल्थ वर्करांची बसका जाली। 2 तारखे मेरेन सरकारान नोकरेंत कायम करपाचो विशय तडीक लायलो ना जाल्यार आंदोलन खर करचें पडटलें अशें तांणी थारायलां। आमकां आतां ऑर्डर जायी आनी जे कितें 2 तारखेर आमकां गावना जाल्यार फुडें जें कितें घडटलें ताका सरकार सर्वस्वी जबाबदार। सरकार म्हणजे आरोग्य मंत्री आनी मुख्यमंत्री आनी आमचें काम समज जालें ना जाल्यार मुख्यमंत्री आनी आरोग्य मंत्र्याक आमी खंयच्या व्यासपीठार उबे रावन दिवचे ना। भलायकी खात्यांत नोकरेचे अर्ज घेवन हजारांनी भुरगे दिसपट्टे लायनीक आसतात। मात 16 वर्सां काम करपी कामगारांक कायम करपाचें सरकार चिंत पासून ना असो ह्या कामगारांचो प्रस्न। पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी। पोलो कप जिखपाच्या औदुंबराच्या हावेसाक ब्रेक लागला। मडगांवचो रेसर औदुंबराचो पोलो कपाचो 5वो रावंड सामको बाबत गेलो। औदुंबर 5व्या सुवातेर पात्र जालो आनी पयले रेसीन 3रो आयलो। दुसऱ्या रेसीन मात एका घडणुकेक लागून तो सामको फाटीं पडलो। हाका लागून औदुंबर आतां सर्तीन 4थ्या सुवातेर पावला। औदुंबर पयल्या सुवातेवेल्या विष्णू प्रसादा परस 41 पॉयंटांनी फाटीं पडला। पांचव्या सुवातेर पात्र थारिल्ल्यान औदुंबराचे सप्तकाक बरी सुरवात जाल्ली। औदुंबरा परस वयल्या सुवातेर आशिल्लो विष्णू प्रसाद ओशन कोठाडिया परस 0.009 सेकंद इतल्या कमी फरकान पात्र जालो। मात ताका पडिल्ल्या 10 सुवातींच्या पेनल्टीक लागून ताका 12व्या सुवाती वेल्यान रेस चालू करची पडली। औदुंबर रेसींत 2 रेसरांक सायड मारून फुडें पाविल्लो। ताच्या रेसीक सुरवात बरी मेळ्ळी। राहिल नुरानी फाटल्यान आशिल्ल्या ओशानान रेस दुसऱ्या सुवातेर सोंपयली। पयल्या रेसीचे पयले 8 जैतिवंतांनी सारके रिवर्स ऑर्डरीन दुसरी रेस सुरू केली। औदुंबरान 6व्या सुवातेर रेस चालू केल्ली। मात ट्रॅकाचेर जाल्ल्या ह्या घडणुकेक लागून औदुंबर सगळ्यांच्या फाटल्यान पडलो। ट्रॅका भायर वतना ताची गाडी धडेक लागिल्ल्यान ताच्या रिमाक बँड आयलो आनी ताका रोखडोच पीट लेनीत वचचो पडलो। रिम बसोवन घेता आनी ट्रॅकार देंवता म्हणल्यार औदुंबर निमण्या सुवातेर पावलो आनी निमणे ताणें सेकंड लास्ट म्हणल्यार 17व्या सुवातेर रेस सोंपयली। हाका लागून औदुंबराची सर्तींतली सुवात सामकी हाल्ल्या। 5व्या रावंडा उपरांत विष्णू प्रसाद चॅम्पियनशिपींत सगळ्यांत फुडें ताच्या आदल्या सुवातेर पावला। I have championship leader Vishnu Prasad with me after round 5. Vishnu Prasad stands with 320 points. How does it feel, buddy? It feels great. I've had a miserable 2 rounds. I've been having 10 place grid penalties for the last 2 rounds. After the first race, I was 58 points behind. I had given up all hope, and then I think Rahul spun or something or got hit. It was really unfortunate for him, but and I won the second race, so it was the championship back on. So and whoever adapts faster in Delhi is going to win the championship. You feeling confident now because you had participated last year as well in the Polo Cup? You did not win the Polo Cup obviously, but you feel this year could be your year? I mean, the first 3 rounds it was really great, really great. I'd won about 4 races out of 5. I had 3 out of 3 poles, and then it all went downhill. And now I'm starting to pick myself back up at the right time. So with 1 more round to go and leading the championship, it's going to be a tight one. I'm going to really have to concentrate really hard, work really hard on winning the race, both the races. Try to finish ahead of Rahul, and hopefully win the championship and go abroad next year. चेन्नईच्या MMRC रेस ट्रॅकावेल्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार शान। आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।